20 भाजपाचे आमदार आणि 3 अपक्ष आमदारांचो तेको आसून लेगीत भाजप मोगो पक्षाक सरकारा भितर वांटेकार करून घेवपाक कित्याक तयार जाला हाचे वयल्यान भाजपा भितर मतभेद निर्माण जाल्यात. भाजपाच्या गोंय फुडाऱ्यांक विचारल्यार ते केंद्रीय भाजपा फुडाऱ्यांचेर निर्णय धुकलतात आनी कानार केस काडटात. मतभेद आसात हे गोंयच्या भाजपांतल्या फुडाऱ्यांनीच उलोवन दाखयला. 20 भाजपाचे आनी 3 अपक्षांचो तेको आसून लेगीत मोगोचो तेको कित्याक जाय असो विशय सध्या भाजपान गाजता. मोगो घेवपाच्या निर्णयाचेर गोंय भाजप खोशी ना. विचारल्यार निर्णय केंद्रीय फुडाऱ्यांचेर धुकलता. हे डिसिजन स्टेटीक मान्य, स्टेट लिडर्सांक मान्य काय ते सेंट्रल लेवलाचेरूच घेतला? आमची सेंट्रल पार्टी आसा ताका सेंट्रल सांगता. थोडे तुमचे आमदार एमजीपीक ओपोज करता हय सपोर्ट करपाक ग्रुप जाल्या. एमजीपीचे सपोर्ट दिल्यार थोड्यांक अपसेट जाल्ले आसा. हें पळय आतां आमच्या हातूंतल्यान आमचे कडेन 3 अपक्षांनी पार्टिसिपेट लेटरां दिली आनी एमजीपीनूय लेटर दिलें. आतां हें सगळें जें आसा पळय तें कोणाचोच तेचेर अनकंडिशनल सपोर्ट आसा आनी त्या लागून त्या हाचेर हांव कित्याक डिटेलींग कित्याक ते केंद्रीय नेते आमचे ते पळयतात त्यामुळे हांव एमजीपी शुड बी केप्ट आउट बाय सम ऑफ तुमचें मत कितें आहा? See, there will be different opinions that way on some issues. That does not mean there are real differences. मत असताच न्हू. मत सगळ्यांचे एक असले जाल्यार संवसार दुसरे भाशेन जावपाचो. मातशे वेगळे वेगळे मत आसपाकूच जाय. सी अल्टिमेटली आमी विचार ते बाबतीन करता पूण आमच्याहून चड विचार आमचे हायकमांड करता, आमचे सेंट्रल पार्लिमेंटरी बोर्ड करता आनी आमचे सेंट्रल नेते करतात. ते कितें करता तें म्हत्वाचें. तांकां दिसता अमको निर्णय घेयल्यार तरी चड स्टेबिलिटी येता, चड स्टेबिलिटी जावपाक शकता, एक स्टेबल गव्हर्मेंट फुडले 5 वर्सां चलतलो ते दिश्टीन ते विचार करतले.